घेता तुझे, पहिले नाव घेता तुझे, एक दंत गजानना, एक दंत गजानना, वाकडी सोंड चार हात, वाकडी सोंड चार हात, भुलैता माझ्या मना, पहिले नाव घेता तुझे, पहिले नाव घेता. नमस्कार, त्यात माझे नाव महादेव शाणू शेठ. आमकां हांगासर येयल्या आमकां कमीत 60 वर्सां जाली. आमचे पयलीं बाबा शाणू लाडू शेठ हांगासर पयलीं मुर्तीक येताले आनी तें ल्हान आनी तें आमी शाळेन वचून मातशें हें करून बाबांक आमकां आपयताले मातशें पेंटींग करपाक करून आनी ते आमी त्या टायमार आमी मातशें शाळेन हें करून अभ्यास करून मातशें अशें आमी तांकां बाबाक मदत करताले. आनी ते आमकां फुडें आमकां तशीच आमची शाळा ही आतां चालू दवरल्या आनी आतां आमी 3 जाण भाव हांगासर हाडटा. म्हाजें नांव महादेव, ते ज्ञानेश्वर शेठ आनी प्रवीण शेठ. अशें आमचे आतां हांगासर आमची वार्षिक पद्दतीन आमी हाडटात आनी अशी आमची गुळां आहा न्ही तशीच तांकां ते हाडची पडटा. थोड्यांक मातशें थोडें बदलचें पडटा. त्या प्रमाणे तेंची पसंती प्रमाणे आमी ऑर्डरीत घेता आनी तांकां हाडून दिता. म्हाका सांग पळय, आतां हें जें तुमी करता पळय, माती कसली यूज करता? आमची ही माती आमची गोंयचीच माती, बड्डे माती आनी ती बरी माती आसा ती वापरता. आनी म्हाका सांगा पळय, तुमी आतां कितले गणपती करता? हे खूब दिसता न्हू अशें कितले? ते आमचे सादारण आमी तो चुलत भाव, आमचे 3 भाव आमी ते चुलत भाव आमचे. ते तशें 3 जाण भाव जाय. ते एकटो आतां तांचे एक्सपायर जाले, 2 जाण आहात ते. मग तेंचे आमचे मागीर ते 1000चेर वयतात मूर्ती. आनी म्हाका कितलो मेहनत कशी आसता आनी कितले दीस लागता तुमकां हें करपाक? आतां मेहनत म्हणजे पयलीं आमचे मे म्हयन्यान आमी हें करतात, चालू करता सगळे. तेंचे ते पयलीं पाट करचे पडटा आनी कितें सगळें. मागीर ती माती फुगत घालून मागीर ते मशिनान हें करचें पडटा, मोडची पडटा आनी मागीर कमीत ते आमकां 2-3 म्हयने वयता हें करपाक. मागीर पेंटींग चालू करता. पेंट म्हणजे ऑगस्टान करचें पडटा सारकें. सगळो प्रयत्न तुमीच करता? मशिनाचेर सगळें. आतां चडशें मशिनाचेर कामां तुमीच करता सगळें? आमी अशें मनीस हाडटा तुमी? ना, मनीस जाय पडटा. उखल दवरपाक बी मनीस जाय पडटा. बाकीचें पेंटींग आमचे भुरगे बी करतात. आमी मूळ बिचोले मयेचे. आमची परंपरा पयलीं पासून बाबा आमचे गणपती हांगासर हाडटात. ते परंपरा आमी आतां हे पाटो पणजे तेंची गिरण आहा हांगासर खोबरे बी काडटात ते आनी तेल हे भात बी काडटात. त्या गिरणीन आमी वार्षिक पद्दतीन हांगासर हाडून दवरतात. ती चालवण आमची हांगासर आसा आनी त्या प्रमाणे वार्षिक प्रमाणे तांकां लोक हांगासर येतात. ही कोणाची गिरण आतां ही चोपडेकर. तेंच्यांनी तुमकां वार्षिक दिता? वार्षिक. कितें आतां फायनल टचअप चालू आसा? ते उरले न्हू, ते मातशीक टचअप करून काडटा. तूं कितें फूल टायम पेंटींग करता हे आतां काय तूं पयलींच्यान हें करता काय आतांच करता? ना, आमी हांगालेच न्ही, सो आमकां कितें बारीक बारीक उरले ते आमी टचअप करून काडटा. सो तेंच्या मागीर कितें कितें उरता न्ही ते बारीक बारीक लायक अशें सोनेरी बीन मदीं उरलेली ते टचअप करून काडटा. तूं स्कुलान वयता काय कॉलेजीक वयता? हांव आतां कॉलेजीक वयता, फर्स्ट इयर B.Com करता. आनी तुका जेन्ना फ्री टायम मेळटा तेन्ना हेल्प करता तांकां? हय.